दीस शनिवार फेब्रुवारीची 8 तारीख 2025. पहिले वाचप हेब्रावांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप अध्याय 13 वळ 15 तावन 17 आनी 20 तावन 21 पर्यंत. भावा भयणीनो, जेजू मरिफात देवाक होगलापाचें बलिदान आमी सदांच भेटोवया. हेंच ताचें नांव वळखून घेतल्यांच्या वंटांची उपकार स्तुती. हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसर नाकात. असलीं बलिदानां देवाक मानवतात. तुमच्या वडिलांक खाल जाया आनी तांचें उतर आयका. तुमच्या आत्म्याचें तांणी लेख दिवंक आसा देखून तुमचे विशयांत तीं केदाळाय जागृत रावतात. ही तांची जबाबदारी तांणी संतोषान पाळी सारकें तुमी चला. तांकां तुमी खंतीक घालतात जाल्यार तुमकांच तें पाडाक पडटलें. सासणीक कराराच्या रक्ता वरवीं शेळयांच्या श्रेश्ठ गवळ्याक आमच्या सोम्या जेजूक देवान मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयल्लो. तोच समाधानाचो देव आपली खुशी तुमी पाळच्याक सर्व तरांच्या बरेपणान तुमकां भरूं. ताका मानता तें सगळें जेजू क्रिस्ता मरिफात तुमचे सोवें तो आसा करूं. त्यास क्रिस्ताक जावं महिमा ससनाच्या ससनाक. आमेन. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. कीर्तन 22 1 तावन 3a 3b तावन 4 5 आनी 6. श्लोक सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. पासवो सरव मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशीं म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. श्लोक सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुंयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजे सोवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसात ती म्हाका धैर्य दितात. श्लोक सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. गड्ड जेवाण म्हज्या दुस्माना हुजेर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे मातें तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वमतता. श्लोक सर्वेस्पोर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाल हांव जियेतलों. श्लोक सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. म्हजे बकरे म्हजो ताळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखतां आनी ते म्हजो पाटलाव करतात. सर्वेस्पराक जय जय. शुभ वार्ता. सामार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता अध्याय 6 वळ 30 तावन 34 पर्यंत. धर्मदूत जेजू सरशीं पाटी आयले आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलेलें सगळें तांणी ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरें विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतालो वेतालो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनासतली. आनी ते मचव्यार सोडून
तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन साबारांनी ते खंय वेतात म्हणून पारकिले. देखून सर्व शहरात थावन पांय वाटेन ते सुवातेक ते धांवोन गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयलें वचून पावले. अशें मचव्या वयलो सेकेल देंवताना जेजून व्हड एक लोकां जमो पळयलो. गवळी नतल्या बोकऱ्या बरी ते आशिल्ले देखून ताचें काळीज मोव वाडलें आनी तांकां तो जायते शिकोवंक लागलो. देवाचें उतर हें, वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ. देवान मनशाक रचतना दैहीक भूक आनी ताणे सांगाता आत्मीक भूक आनी ताण दिल्या. देवान मात्र ती ताण बागोवंक जाता. ध्यान आनी मागण्या मरिफात ही ताण आमी बागयता. जेजू देवा सोपूत जाल्यारय मागण्याची ताका गरज आशिल्ली. सकाळीं आनी सांजेर मागण्यांत तो वरे विंगड वेळ खर्चितालो. ताच्या शिसांक होसो आदेश तो दिता. मागण्याची गरज हर एक व्यक्तीक आसा. देखून लोक रेतिरेक मागण्या जमेतीक उर्बा दाखयता. केवल यांत्रीक प्रगती मनाक संतोष दिवंक शकना. कितलीं कामां आनी राटवळ आसल्यारय देवाचो उगडास काडूंक आनी ताचो सांगात सोदूंक आमी विसरनाये.